आतां तूं खंयच्या डायरेक्टराक नाचता? हांव किंग ऑफ सेंचुरी रोसवंत हाचे तियात्रान नाचतां. हो जावन आसा ताचो 75वो प्रोडक्शन बेट. आनी तूं तातूंत कसली भुमिका करता? हांव हातून एक डबल रोल करतां. हांव रोसवंताची बायल जातां. एक म्हातारीचो रोल तो. आनी उपरांत हांव एक फ्रीक आवट लायक नेगेटीव रोल करतां. सो पॉझिटिव्ह एज वेल एज नेगेटीव्ह रोल. हो जो मायचो रोल आहा तो एक ट्रेजिडी रोल, जाचे वयर हांव चड उलोवंक सोदना कारण हांव म्हाका जाय लोकांनी येवन हो आमचो तियात्र पळोवचो म्हूण. सो इट इज लायक चेंज ऑफ रोल. Change of त्रास character. बी जातात? इनिशियली म्हाका खूब त्रास जाले जेन्ना रोसवनान म्हाका सांगलें सरान, बाय तुका ही पाटी मायचो रोल आहा. हांव सारकें भियेलें. मागीर म्हणल्यार म्हाका साडी न्हेसोंक कळना. बट देवाचे कृपेन हांव साडी न्हेसोंक शिकलें आनी म्हाका आंतोनेत दे मायणानूय जायतो हेल्प केलो. आनी म्हज्या घोवान म्हाका जायतो सपोर्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो तूं तूं तुकोडे जातलोच हो रोल. डोंट थिंक अबावट इट, टेंशन घेनाका, जस्ट हॅव फेथ इन युअर सेल्फ, बिलीव इन युअर सेल्फ. आनी हांव रोसवंताकूय चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण हांव 3 सिजनांक ताका नाचलें आनी तिनूय सिजनांक ताणें म्हाका एकदम बरें रोल बरयलें. तुका तियात्र न्हेसता आसतना समाजाच्यो चाली रिती तूं शिकले आसतले. आनीक ह्या तियात्रांत वेटर तियात्रांत तूं कातरांय गायता आसतलें. हांव ओपनिंग म्हणटा, एक वर्स एक कोरस, आनीक हांव एक डुएट म्हणटा, सेमी कॉमेडी डुएट. ते डुएटानूय हांव एक लूक चेंज करतां. हांव एक धाकटे भुरग्या भाशेन न्हेसता, गर्ल बिलो 15. ल्हान भुरग्या भाशेन. तुका दिसना आमी ह्या खिणांत आनीक एक आमी तुजो व्हिडिओ क्लीप पळोवया असो? ऑफकोर्स. Eकामेकाचो मोकोराक मांदामेंत जेजून शिकोयला. उंटो मोडून जायते पावटी आमी शेजाऱ्याक दुखयला. दोळ्यांनी देखो नासतना मोई म्हणटा हांवें पळयला. रोटी गोवाय दिवन कितल्यांनी त्या दिसाक कोम्याव गेला. आदल्या तेंपार शेजारी मोई मोगान वोवप. वायट बऱ्यांक एकामेकाक बोबीक ते पावोवप. गारा पावयताले कोणूय सोरो पिवून नको. आतांचे शेजारी एकामेकाक दितात धोको. वेदपो लुगाराक लागोन दाखयतात कोको. गिरेस्ताय व्हरोंक मेवलेली तर कितें करपाचें नको. एकवट बावार्थ मोग बोरवासो दवरून आदी मनीस जियेले. तांच्या बऱ्या वावराक लागोन देवान सांत ताका केले. आतां सांजाले दिसना निस्ता देंवचाराक भियेले. संवसारांतली पातकां घेवन चोंद्री म्हाक नाडूंक पावले. सो दिसा मोदे देवान संवसार वगळ्ळो.
अलिशा आमी आतांच बुशकाचे आनीक एक कांतार पळयला. नव्या वर्साची कार्यावळ आमची ही आमच्या ऑडियन्सांक आवडटली. वय पूण एक मात आयज काल चोडवांक तियात्रान नाचपाक खूब त्रास पडटात आनी ते बादेजान रावता आनी मारगांव तियात्र नाचूंक वेता. नको तर तूं कितें म्हणटालें? तूं तुजे कापडां खंय सिलेक्ट कोत्ता? कॉस्ट्युम्स कॉस्ट्युम्स. हांव जेन्ना म्हाका स्क्रिप्ट मेवता तेन्ना हांव रोल स्टडी कोत्ता, सारकें डीप स्टडी कोत्ता आनी हांव कॅरेक्टरा पोरमोणे न्हेसता. इवन एक टायम म्हाका बिलकूल मेकअप ते रोलाक घोडीक सपोज मेकअप नाका, हांव मेकअप कांयच घालिना तोंडाचेर, स्लिपर्स नाका, हांव तेशें वयता बेफीट वयता वाडोन आसतना स्टेजीर सारकें ग्लॅमरस आहा, हांव चड ग्लॅमरस न्हेसता. बट वल्गर तोल्लें हांव सारकें अवॉयड कोत्ता. वल्गर रोल्स जावं सॉंग्स ओ डायलॉग्स अवॉयड कोत्ता हांव. वे एक्सपोजींग ऑफ द बॉडी इज कन्सर्न आतां जेन्ना तो रोल सारको डिमांड कोत्ता, म्हाका म्हज्या आंग दाखोवपाकूच जाय, हांव कोत्ता, आय एम विलींग. बट मी नाका बेश्टो गार्डन सीन ओ बेश्टे घरान तिका गरजूच ना बेश्टें हें दाखोवपाक आंग यू नो ग्लॅमरस न्हेसपाक. हांव कोन्ना, हांव घालिना. आय ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू माय कॅरेक्टर. आयज मेरेन तूं कितले तियात्र न्हेसलें? म्हाका चड उगडास ना, पूण आतां म्हाका 12 वर्सां जालीं हे तियात्र फिल्डान. 50 वयर तियात्र केले हांवें. आनी Approximate. दर एका तियात्रान तुवें कांतारा म्हणल्यार आसतली. वय जेन्ना हांव पयलें तियात्रान येयलेलें हांव एज अ सिंगर म्हणून चड फेमस जालेलें एज अ सिंगर म्हूण. पूण आतां हांव रोल करपाक लागलां, चड रोल्स आनी खूब तरेचे रोल्स केले हांवें. हय, आमी आमच्या ऑडियन्साक सांगलां पालकाचें नखेत्र म्हणून एक फामाद नखेत्र. आयज ताणें लोकांची काळजां चिकोन घेतल्यान. बुशका हो वावर कोत्ता आसतना तुवें गल्फ भोंवडी जावं भायल्या देशांनी भोंवडी मारल्यात आसतल्यो. वय जायतीं जायतीं. तुजे थोडे अनुभव? हांव गाल्फाक गेलेली म्हज्या भावा बारबर एक म्युजिकल शोआक क्विट 2004 ह्या वर्साक. उपरांत फिलीप जेनेट नाचे तियात्राक सगळीं खुशाल आमी हांव लंडनाक पावलीं फर्स्ट टायम. लंडनाक पावन आमी मागीर एक गाल्फ टूरूय केलो. मागीर कित्याक हो बाजार चलता हे शोआकूय हांव गाल्फाक गेलीं. गाल्फ टूर हांवें जायते मारले, बट लंडन टूर म्हणल्यार म्हजो सारको ड्रीम कम ट्रू. आनी हांव फिलीप जेनेट आनी टोनी फेलिक्साक चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. म्हजो जें म्हजें सपन आहलें लंडनाक पावपाचें तेंच्यांनी पुरें केलें. सगळीं खुशाल फिलीप जेनेटाचो हो तियात्र खरेंच म्हाका भरपूर आवडलो. कारण तातूंत ताणें एक वेगळेंच कितें तरी लोकांक ऑडियन्साक दिवपाचें प्रयत्न केला आनीक आयज गरज आसा. तर बुशका तुवें केन्ना तरी चिंतलां तुजो असो एक तियात्र पालकाचेर हाडचो? तियात्र ह्या हांवें चिंतूंक ना, पूण हांव एक फिल्म काडटली, एक मुवी काडटली हांव. तेजें आमी म्युजीक ऑलरेडी स्टार्ट केलां, कांतरां थोडी रिकॉर्ड केल्या आमी, पूण स्टोरी आजुनूय आमी शूट करूंक ना. मातसो आमी टायम घेतात. बाय मिड ऑफ दीस इयर आमी रिलीज करतली. लोकांनी आयकलां, लोक रावतले. होय. पूण जी कांतारां तुवें रिकॉर्ड केल्या तांतले खंयच्याय कांतारीची एक दोन वडी तुका उगडास आसल्यार आमच्या ऑडियन्साक. ओके श्युअर. एक्चुली हें कांतार टायटल ट्रॅक म्हज्या मुवीचें आनी म्हजे डॅडीन म्हणलां, पूण हांवूच म्हणटा थोडी लायन्स. मोगा वसलें सूख ना संवसार सोगूत जाणा, मोग जिवितान ना तोर तुजे लागीं कांयच ना. मागो ह्या देवा लागीं ताची दिवे सावा, मोग सांबाळटली म्हणून तुमी काजार जाताना. सातवो साक्रामेंत काजार ताकाच चोरतो लुगार आमच्या जिवितान. जाल्यार पासून रागार दोगांय एकामेकार सोसात जावून ल्हान. दुखोन ते काळीज आसची नात कोण फिलीस काजारी जिवितान. बुशका ह्या तुज्या विचारांक जे तुवें विचार मुखार हाडल्यात आनीक एक चलचित्र तयार करपाचें जें येवजिलां
तें तुजें फळादीक जावं. तर बुश्का तूं आमच्या तरणाट्यांक कितें संदेश दिवंक सोदता? हांव खूब खुशाल जाता पळोवन आयज काल चेडे चेडवां भुरगीं खूब जाणां तियात्रांनी जॉयन जाल्यान. तियात्रान नाचप हें वायट न्हू, पूण हांव एकूच मॅसेज दिवंक सोदता सगल्या भुरग्यांक, सगळे जे कोण यंग भुरगीं जी आयल्यान तियात्रांनी आपलें शिकपाक चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. ही आमची जी कला आहा ती सासणांक उरतेली. हांव एज अ चायल्ड आर्टिस्ट तियात्रान आयलेली, हांव आनी म्हजो भाव, आनी म्हाका तेन्नाय लोकांनी एक्सेप्ट केलेलें एज अ चायल्ड आर्टिस्ट, आनी आजुनूय म्हाका एज अ हिरोइनूय म्हूण लोक एक्सेप्ट करता, मानून घेता. आनी म्हाका वयर दवरला ह्या ऑडियन्सान आमचे तियात्र पळयणाऱ्यांनी. आनी एक मेन इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवंक सोदता हांव सगल्यांक, न्यू कमर्स जी आमची आहाय ती, तियात्र वायट न्हू, नाचप वायट न्हू, पूण डायरेक्टराक खूब रेस्पेक्ट दिवपाक जाय मेन, आनी आपलें हार्ड वर्क दाखोवपाक जाय. आपलें काम केलें आनी पयशे गेले कुशीन सोडलीं. देर इज नथींग रॉंग इन इट, लायक कांय वायट ना, कांय वायट ना. कितें मेन इम्पॉर्टंट आहा तें युअर हार्ड वर्क एंड युअर टॅलंट. आनी खेरीतपणी हांव म्हजे सगळे डायरेक्टरांक देव बरें करूंक म्हणटा, कारण हांव सगल्यांची नांवां म्हज्यान जायना मेन्शन सगल्यांनी करपाक. तुका सहयोग दिला. सगल्यांनी म्हाका बरो सहयोग दिलो, आनी हांवें म्हजें टॅलंट दाखयलें खूब जाणांच्या तियात्रांनी. आनी आयज जें कितें हांव आहा टील डेट म्हज्या डॅडीक लागून, म्हजो डॅडी यंग चिको, आयज ताकाच लागून जें कितें म्हाका नांव आहा, आनी आयज खूब जाण म्हाका वळखता फकत हांव ताची धूव म्हणून. आनी आतां हांव चड देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या घरकाराक. ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केला, खूब म्हाका पुश केला, खूब म्हाका कॉन्फिडन्स दिला. जेन्ना हांव तियात्रा स्टेजीचेर चडटा तेन्ना आपूण सायडीन रावन म्हाका बूस्ट करता. तेंच पुरो म्हाका पयलीं म्हजी मामी येताली, आनी आतां म्हजो घरकार येता म्हज्या सांगाताक. हांव चड उपकारी. आनी सेकेंडली जायतो लोक म्हणटा, हांव म्हणना, म्हजो ऑडियन्स म्हणटा, म्हजी स्पीच क्लॅरिटी, जेन्ना हांव डायलॉग उलयता स्टेजीचेर खूब क्लॅरिटी आसता, आनी हांव रोलान खूब डीप वयता म्हणून. आनी हें सगलें करपाक एकलो डायरेक्टर आहा, ताका चड हांवें चड देव बरें करूं म्हणटा, तो आमचो अनिल पेडणेकर. द बेस्ट इन मी आयज जें हांव कितें आहा एज एन एक्ट्रेस तें अनिलान वयर काडलां, अनिल पेडणेकरा. हांव ताका चड हांवें चड देव बरें करूं म्हणटा. बुश्का तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटात, कारण तुवें तुजे मोलादीक विचार आमकां ह्या खिणाक दिले. देव बरें करूंक तितून बाब. आनी हांव तुमकां दोगांयक आनी सगल्यांक आमचे प्रोग्राम पळयतल्यांक एक खुशाल बरी नवें वर्स हांव दिता. आयज आमी जी बुश्का बरोबर कार्यावळ घेतल्या ती लोकांक बरी लागल्या आसतली. होय, जरूर आवडटली. आनी इतल्यानूच आमी परत एक फावट आमच्या समेस्त ऑडियन्सांक नव्या वर्साची परबी भेटोवया आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.